हाऊस कमिटीच्या वांगडी कर्नाटकात वचून कळसा भंडोरा प्रकल्पाची पळोवणी करतले। त्या खातीर गोयचे सभापती कर्नाटकाच्या सभापतीक पत्र बरोवन परवानगी घेतलो। कर्नाटकाच्या परवानगी उपरांत वचून ते पळोवणी करतले। सुमार 2 वर्सां उपरांत हाऊस कमिटीची बसका जाली। आता ह्यान फुडें 45 दिसांनी हाऊस कमिटीची बसका घेवपाचेर सगळ्यांचे एकमत जातले। कळसा भांडोरा प्रकल्पाच्या कामा खातीर वायल्ड लायफ ऑर्डनाचो हरकतनात दाखलोच कर्नाटकाक मेळोंक ना अशें आसतनाय कळसा भांडोरा प्रकल्पाचे काम सुरू आशिल्ल्याचे कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। दुसरे वटेन पर्येची आमदार देविया राणे सांगता ते प्रमाण कर्नाटकान कसलेंच काम सुरू केल्लें ना। आम्ही मागला आयज मिटिंगीक सगळे आहले, आमचो ऑनरेबल मेंबर आहलो, बाकीचे सगळे आहले, विजय सरदेसाय, एवरीबडी, दॅट वी नीड टू रायट टू द स्पीकर, द चेअरमॅन ऑफ द कमिटी, on behalf of all the members to write to our speaker should write to the Karnataka speaker that the House committee wants to visit this site to check the facts. House committee every month बसची वा every second month बसची, म्हणजे 1.5 45 डेजान तरी बसपाक जाय की ही जी वायल्ड लायफ वॉर्डनाची तेंका NOC मेळोंक ना, सो हे कशें बांदता। It is the main motto कि we have to protect Madhai from getting diverted. So what WRD department and the study asa that work has stopped, there is no diversion. Kide paper aata, kide aata, it is up to the papers what they report and whatever. But actual ground fact is the department had visited the site and there is no new work happening or no new diversion happening anywhere. ही हाऊस कमिटी म्हळ्यार लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचे विजय म्हणटा। आयज जे पद्दतीन आदवोगाद उलयतालो ते आयकल्या उपरांत ताका आपल्याक प्रश्न करचो पडलो की तूं आमचो आदवोगाद की कर्नाटकाचो म्हणून। आदवोगादांचेर फाटल्या 2 वर्सांत 25 कोटी रुपया मोडिल्ल्याचे विजय सांगता। करतात म्हणटा ते आदवोगाद 18 आदवोगाद आमी घाल्ले आहा। आदवोगादांचे हे बरें चलना पिकनीक, आनी आदवोगादांनी 2020च्यान आज मेरेन 25 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली मोडिल्ले आहा। एक्झॅक्ट फिगर जाल्यार तुका हांव सांगता। ऑन वॉट, ऑन एकोमोडेशन, ऑन ट्रॅवल, आणि केस कांय येत ना, 25.4 crores। सो आदवोगादांचे बरें चलना हे। आज जे भशेन आदवोगाद उलयताले आनी सरकार उलयतालो ताचेर अशें दिसता की कर्नाटकान कांयच करूं ना तुमी, आनी व्हडलें कांय ना म्हण। हांवें म्हाका आदवोगादाक प्रश्न करचो पडलो आनी म्हाका वायट दिसता हे की बाबा तूं कोणाचो आदवोगाद, आमचो काय तांचो काय म्हणून हो प्रश्न पडलो आमकां की बाबा हो कोणाचो काय म्हणून। ही आज परिस्थिती आहा। सो एक म्हणटा तें तुमकां सांगपाक, ऑल्दो आय एम अ मेंबर ऑफ दीस हाऊस कमिटी, आय फील दीस हाऊस कमिटी इज एन आय वॉश, दीस इज अ प्युअर आय वॉश। म्हादयचे प्रकरण जानेराच्या 20 तारखेमेरेन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणेक येवं येता असो अदमास उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायलो। कोर्टात बरेच वेळा केस जे आसा पळय ते बोर्डाचेर आयिल्ली लिस्ट जाली, इवन गेल्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक केस बोर्डाचेर आशिल्ली, पण सुप्रीम कोर्टान डिफर केले आनी म्हटलं की आता 20 जानेवारी 2024 आता दिस मॅटर इज कमिंग अप फॉर हियरिंग। मोस्टली चड करून समजा आनी अर्जंट मॅटर सुप्रीम कोर्टा मुखार जात जाता तर आमची केसांनी हियरिंग येवंक शकतली, आनी त्या नजरेन जे कितें तयारी करपाक जाता ती तयारी आमी केल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।